हे आम्ही आता आकाश कंदिली करता झाले 5-6 वर्सां. हे आमची सवय बरस आणि हे आम्ही कमीत कमी 500 ते 600 आम्ही वर्साक करता आणि हे आम्ही करता आणि शॉपांनी असे घालतात. कोण आमकां ऑर्डर दिता तांकां आमी सप्लाय करता घालता आणि 1-2 दीस आसतना आमी चोपड्या ते जंक्शना कडेन थंय आमी आसता अशें बसता. ही आवड एक्चुली ल्हानपणा पासून म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान तेन्ना हांव असो हेल्प करताली कशें करप ते खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलींची गजाल ती. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आनी म्हाज्या फ्रेंड्साक करतालो. तेच्या फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं आमी हे थोडे करताले 8-10 अशे कोणाक कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशे आणि प्रॉपर आतां 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशे आणि कोण आमचे पळोवन कोणाक शॉपां येता आमच्या कडेन ऑर्डर दिता इतले करा तितले करा कोण हॉटेलां येता सो तांकां आमी एक्स्ट्रा करता तशें करून करून आमची सुरवात जाली अशी आणि ही एक्चुली आमकां आवड आसा कित्याक आमी डेकोरेशनूय करता गणपतीचे बी सो ताका लागून आमी हेतूर एक ही आमची कला दाखयली अशी ही करता आणि आमी बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू पळयना बट आमी आमची कला सादर करता. आतां स्पेशल कोणाक मागयता सांगता आपले कोण स्पेशल करून दी आपल्या घरान जावपाक किंवा अशें कोण सांगता तांकां आमी स्पेशल करता अशेंच करता आमी प्लस एक स्पेशल अशें कस्टमायज करता म्हटल्यार कोण सांगता न्हू आपल्याक पिंक जाय आनी कसले कलर जाय त्या प्रमाणे आमी तांकां करून दिता. आता आमच्याकडे पेपराची कॅटेगरी आहे तेतून स्पेसिफिकली म्हणजे 3 असतात ते म्हणजे एक झिगझॅग दुसरे म्हणजे फ्लावर्सांचे आणि तिसरे कॉटनचे गणपतीचे किंवा त्यांचे प्रिंट असतात. आता सगळ्यात जास्ती जे आमकां मेहनतीचे किंवा कष्टाचे काम म्हणू शकतात ते म्हणजे हे झिगझॅग कित्याक हे एकाने एक आमी हातीन विणले प्रिंटेड न्हू एक आमी हातीन सगळे बसून वराचे वरा कट करून सगळे हातीन आमी करतात ते सो सगळ्यांत चड टायम हेका लागता तर तुमी समजूच शकता की कितके कष्टाचे काम हे. सेकंड म्हणल्यार इच हातीन सगळे कट करून एकाने एक वरान वर तुम्ही बघू शकता कसे करतात ते पण करचे पडटा अँड देन आमी हे मागीर अशें प्लेन पेपराचेर मॉडिफाय करता अशें फुलांची जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमकां एक सिंगल कोन आदी करचे पडटा मागीर ते सगळे मर्ज जाता तुमी पळोवंक शकता कशें कोन चालू आसा ते पण अशें सगळे कोन एकठांय हाडून एक आमी हे आतां हाफ कंप्लीट जालेले आसता ते एकठांय हाडून मागीर एक फूल कंप्लीट करता ना म्हटल्यार कमीच कमी एक 15 ते 20 मिनटां लागता एका फुला फाटल्यान आमकां.